त्या खातीर कंपॅरिजन जर करीत आणीबाणीची स्थिती आणि आता काही लोक कंपेअर करतात द फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या नांवा सकयल ह्या देशाचेर जाय ते उलोवपाक मेळचें ना. आमी म्हणटले जेन्ना फ्रीडम ऑफ स्पीच तुमी ह्या देशांत रावतले आनी ह्या देशाकूच गाळी चोवतले जाल्यार तें चलचें ना. मागीर ती फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणपाक येना. अरे जर पाकिस्तानचो जय जयकार करपाचो आसत जाल्यार पाकिस्तानान तलादानी करात, ह्या देशांत रावून न्ही. आनी ह्या देशांत रावून तुमी म्हणटले की ना म्हाजी फ्रीडम ऑफ स्पीच आडोवपी कोण जाला. हांव स्पेसिफीक कोणाचेर उलयना आनी म्हाका उलोवपाचें ना. त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना बऱ्याच जाणांक त्या ह्यो सगळ्यो गजाली कन्सिडर करून देश हित हें पयलें आसा. अजूनही गोंया भितर प्रत्येकाक फ्रीडम आसा. जे सत्य कितें आसा तें सत्य उलयतात, सत्य मांडटात. तो केदो व्हडलो मनीस जावं, जें कितें आसा जें आसा चुकलो जाल्यार चुकलो म्हूण सांगतात. आनी अशे पद्दतीन हें सगळें भारतभर म्हाका दिसता जावपा जाय, जेणे करून खऱ्या अर्थांनी जेन्ना लोकशाही पद्दतीन आमचो देश जो चलपा जाय. प्रत्येक राजकीय शक्ती ही आपल्या पद्धतीन वागत असतली, पण आम्ही आमचं मीडिया म्हणून कर्तव्य जे असता ते आम्ही आमच्या ताकदीन वाजवूंक जाय. दोन्ही ताकदी जेन्ना एकामेकाकडे संघर्ष करतले तेन्नाच ती लोकशाही टिकतली, कारण संघर्षाशिवाय लोकशाही टिको शकना. पण खंयच्याच एका क्षेत्रान दुसऱ्या क्षेत्राचेर कुरघोडी करून त्याचे अधिकार जर चेपोवपाचो प्रयत्न करीत जाल्यार खंय तरी ते लोकशाहीक घातक ठरू शकतात.